कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवन आसची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची 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 देव बरी सांज दिवं मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक मानची एक चलावण दिवंक हांव फुडें आपयतां केंद्र सरकाराच्या कस्टम्स विभागांत उंचल्या हुद्द्यार आसचो कोंकणी मांयच्या गरजांक केन्नाय पावचो माणसोबणाच्या गरजांक मोगान पावचो भाशे संस्कृताये मोगी बाब स्टीवन डायस हांकां अध्यक्ष मानेस्त लुवी बाब पिंटो तशेंच संघटक मानेस्त स्टॅनी आल्वारीस हांणी वेदिका आपोनाडी जय म्हण हांव उलो दितां तशेंच समिती सांदो आसा सुनील सिद्धीन हांगा वेदीक ताका आपोनाडी जय म्हण उपकार मागता तळयांच्या आवाजान आमच्या मानाच्या सैऱ्याक आमी वेदीक घेवया बाब स्टीवन डायसाक गुरकार एरिक बाबोजेरान फुलांचो तुरो दिवन मान करूंक हांव उलो दितां तशेंच भक्ती सभाण पंगडा तर्फेन बाय रायना सिक्वेरा हिणें फुलां तुरो स्विकार करूंक अध्यक्षतावन स्विकार करी जय म्हण हांव उलो दितां आनी आतां ह्या म्हयन्याळ्या मानचेक गनान आनी मानान गांठ वाजोवच्या मारिफात चलावण दितात मानेस्त स्टीवन डायस देव बरें करूं बाब स्टीवन डायस तुमकां तशेंच आपोवन हाडल्या आमच्या समिती सांदो सुनील सिद्धी तुकाय देव बरें करूं आनी आतां हांगासर सादर जाता म्हयन्याळी मांची बरी सांज तुमकां हांव मागतां मोगाच्या कला रसिकानो भगेवन तापत्याक आमी आयच्या दिसा पांय तेंकला देखून बरोवशाचो भगेवन तापतो तुमकां मागतां कालच्या दिसा पांबुरांतल्या परिचया बोंदेराकाल आसच्या रंग परिचया वेदीचेर भक्ती सभान सादर करचें भाग आमकां लाभलें ह्या वेळी एक सैरो आयिल्लो आनी ताणें म्हळें कला आंगण सूर्यो तर परिचया संद्र म्हणून आनी हें जाय की खरें कला आंगण सूर्यो आनी ह्या सुर्यातावन जायतीं किरणां जायत्या व्यक्तींचेर संस्थांचेर पडल्यान आनी तांतलो एक संस्था आसा परिचया आनी आयच्या दिसा मोगाच्यानो ह्या भक्तेच्या काळार एका बरबयाचें भक्तीचें कार्य तुमच्या मुखार सादर करूंक व्हडा हेम्यान आमी आसा हांव सर कलाकारां तर्फेन सर संगीतकारां तर्फेन गावप्या तर्फेन तुमकां मोगाचो मानाचो प्रणाम हांव पठयतां भक्ती सभान म्हळ्यार कितें भक्तान देवा लागीं करचो संवाद भक्ती सभान भक्तान देवा लागीं उसारचो शीण भक्ती सभान भक्तान देवा लागीं विसारची सवालां भक्ती सभान भक्तान देवा लागीं मागची माफी भक्ती सभान भक्तान देवा करचें अर्पण भक्ती सभान भक्ताक देवा मुखार जावची सलवण भक्ती सभान भक्तान देवाक दिवची तिदवण भक्ती सभान भक्तान देवा वशीं सपण्योचें सपन भक्ती सभान भक्तान देवाक करची पुजा भक्ती सभान भक्तान देवाक दिवची इजा भक्ती सभान भक्ताक लागलेली देवाची नशा भक्ती सभान भक्तान देवा गोपान भक्ती मजा भक्ती सभान
उतरां संगीताचें गायनाचें स्वादीक पयण भक्ती सभान आतां तुमचे मुखार हे वेदीचेर ह्या कलांगणाच्या वेदीचेर 850वें भक्ती सभान सादर करता आनी ह्या भक्ती सभानाचें पयलें गीत हांगासर आतां सादर जाता. देवान आमकां 2 हात दिल्यात, एक घेवंक दुसरो दिवंक. देव दिता आमी घेता, दोनी हातांनी घेता, पूण देवाक आमी फाटी कितें दिता? देवाक आमी भेटोवचें उणें, फटोवचें चड, न्हय गे? असल्या परिगतींत हें गीत उदेता. ह्या गिताची उतरां अशीं: एक भक्त देवाचें दर्शन घेवंक आयला आनी म्हणटा, विधवींच्या क्लास भुरग्यांचे वेळाप, बायलांनी सोसून आसचे हाल हवाल, बेकारपण, निराशा, वेश्यांची जिणी, तांची दुर्दशा, पिवंड्या बेबद्यांची बेबदिकाय कथा, हें सगळें हांव हाडून आयलां देवा, तुजें दर्शन घेवंक हांव आयलां. आनी हें गायन आतां गायता तकनांतलो झुजारी, मान सोबानाचो गुरकार आनी सर कलाकारांचो गुरू, कोंकणी संस्कृतीचो जगतगुरू बाबू एरिक वझेर. तुझे दर्शन घेवंक आयला, हांव आयला तुझे दर्शन घेवंक आयला. येताना लोकान दिल्लें घेवन आयला, दिल्लें घेवन आयला, हांव आयला तुझे दर्शन घेवंक आयला, तुझे दर्शन घेवंक आयला. भुरग्यांचे विळप, बायलांनी सोसून आसचे हाल हवाल, निराश्रितांचे रडणे आनी दूख, दुबळ्या लोकाले मागणे आनी भूक, निराश्रितांचे रडणे आनी दूख, दुबळ्या लोकाले मागणे आनी भूक. अंतले आता हांव तुका दिवं खंयचे, अंतले आता हांव तुका दिवं खंयचे, हांव आयला तुजे
तुझे दर्शन घेवंक आयला बेकारपणानी तांतली निराशा वेशांची जिणी तांची दुर्दशा पिवळ्या बेबद्यांची बेबदिकाय कथा भुरग्या कामगारांची कराळ व्यथा पिवळ्या बेबद्यांची बेबदिकाय कथा भुरग्या कामगारांची कराळ व्यथा अंतले आता हांव तुका दिवंक खंयचे अंतले आता हांव तुका दिवंक खंयचे हांव आयला तुझे दर्शन घेवंक आयला हांव आयला तुझे दर्शन घेवंक आयला येताना लोकान दिल्ले घेवन आयला दिल्ले घेवन आयला हांव आयला तुझे दर्शन घेवंक आयला तुझे दर्शन घेवंक आयला बीची म्हणटा देव एके सत्रे बरी पावस येतना सत्री जाय कठीण वत येतनाय सत्री जाय पूण घरांत आराम करतना सत्री नाका सत्री एका मुल्यांत आसता गरज आसतना मात्र खंयच्याय वस्तूक आमी मर्याद दिवची एका वेळा त्या वस्तूची गरज ना जाल्यार ती वस्त कोयर जाता चढावत देवा की आमी अशेंच उपेग करचे आमच्या गरजेक मात ताका उलो मारचे हेर वेळा आमी समाधानान आसतना आमी खुशेन आसतना देवाची आमकां पर्वा आसना पूण खरो भक्तीक देवा लागीं साळावळ केदाळ्यारी दवरता ताची मागणी निश्कापटी तो म्हणटा देवा म्हजे भितरलो रोग काड म्हजे भितरलो राग काड म्हजो द्वेश काड म्हाका सगळो सुनितळ कर म्हजी एक कविता थोड्या वर्सां पयलीं हांवें बरयल्ली ताच्यो 4 वळी वाचून सांगता मनीस देवा मनीस हांव तुवें मोटीन रचलोलो धुळीक पाटिवेचे पयलेंच पातकार आशीन कुसलोलो हें पळोवन शिणू नाका म्हाका अल्प म्हणू नाका बदलेक भक्तेचें तूप कर देवा म्हाका माफ कर जिणें म्हजें साफ कर असलें विनवणी आसची हें मुखलें गायन प्रार्थना म्हजी देवा तुमी जाणात भक्ती सोबण म्हणटाना जसो एरीक बाबू तशें आनी एका कुशीन आनी एक व्यक्ती रावता कोण तो तुमी जाणात भक्ती सोबण म्हणटाना तुमच्या मती पडद्यार कोणाचें चित्रण येता समा मनात एक बाप दोतोर प्रताप नायक जेजुईत याजक आयच्या सडावत सगळ्या गितांची उतरां तांची भोव अमोलीक उतरां एक याजक जावन अशेंय उतरां बरोवं येतकी म्हणून आमकां विजमीत जातात आनी ह्या गितांतलीं उतरांय तशींच आसात आनी हें गीत भोव अपुर्बायेचें गीत सादर करूंक फुडें येतात कोंकणी आबोलें बाय जॉयस
आनी प्रितुमा. बाय जॉयसाची कोंकणी आबोल्याची तुमकां परिचय आसा. ह्या कलांगणान तिचो परमळ केदाळारी आसा. कोंकणी आबोलें ह्या कलांगणान केदाळारी फुलोवन आसचें. प्रितुमा बाय एक बरी गावपेण. सुमेळ ब्लू एंजल्स पंगडांनी तिचें सादरपण जायत्या कार्यांनी तिचें सादरपण तुमी पळयलां. आयची सडावत कलाकारां ह्या आंगणांतलीं जाल्ल्यान तांची गुणायन वळख करूंक हांव वचना, पूण तांकां तुमी तुमच्या ताळयांच्या आवाजान जरूर उमेद दिया आनी मुरलें गीत प्रार्थना मुजी देवा. वंदना
प्रार्थना म्हजी देवा साधना तुझी सेवा आज संवसारार देवाचे चड मनशाचे भक्त सोडल्यात. त्या भक्तांच्या होगळापाच्या किंकराडेमध्ये भोवशा देवांनी आपली अस्मिताय उगडायल्या. देखून ताणें आपली वस्ती मंदिरांत हाडून बदली केल्या. धर्मग्रंथांनी सयत ताचे शब्द इरोवन गेल्यात. कित्याक मंदिरांनी फकत मनशांच्या वडपणाचें प्रदर्शन जाता. धर्मग्रंथ पुर्वितांनी आपणाक जाय तशे अर्थ लावन लोकांचेर तापची विकाळ परिस्थिती उदेल्या. असल्या मनशाचें अनावतां पळोवन आपूण आपणाचें देवपण सोगडायन कोणना म्हणून देवाक ही भिरांत लागल्या. देखून आज खरो भक्त देवाक मंदिरांनी सोदून निराश जाता. ताका तो पावसांत पोवच्या खोमटांत पळोवंक मेळटा. धर्मग्रंथ वाचून निराश जाता, पूण ताका देव निराशितांच्या मोन्या उतरांनी आयकूंक मेळटा. एक अपुर्बायेचें गीत तुका सोदून वेतालो मंदिरांत. आनी हें गांवक फुडें येता बाब प्रकाश सोजू. प्रकाशा विशयान तुमकां कळीत आसा, माणसोपणाचो भोव पोरनो पुरातन गावपी म्हणयेत आनी प्रमुख गावपी. पयस तावन पळय नाका म्हणून गायन करन ताणें ताची संगीतजीनी व्हड मट्टार आराम केल्ली. आनी हो कोण गावपी गाय म्हणून आमी ताका पळोवंक लागीं आयिल्ले. आनी आज प्रकाशान कोंकणी संगीत क्षेत्रांत आपलीच एक छाप मारल्या. तुमच्या मुखार बंगराळो ताळो प्रकाश सोजू बसपे. तुझी वाट राखतालो दोंगरांत शेरी तुझी पावलां सोदतालो तिरस्तानांनी तुझी उतरां वेंचतालो धर्मग्रंथांनी तुझी पावलां सोदतालो तिरस्तानांनी तुझी उतरां वेंचतालो धर्मग्रंथांनी तुझी खबर काढतालो आश्रमांनी तुझे दर्शन आशेतालो मोळमारी तुका सोदून वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो दोंगरांत शेरी सोदून वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो दोंगरांत शेरी
वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो डोंगरा तेंगशेरी तुका सोदून वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो डोंगरा तेंगशेरी तुझी पावलां सोदतालो दिसतानानी तुझी उतरां विसतालो धर्मग्रंथांनी तुझी पावलां सोदतालो दिसतानानी तुझी उतरां विसतालो धर्मग्रंथांनी तुझी खबर काढतालो आश्रमांनी तुझे दर्शन आशेतालो मोळपारी तुका सोदून वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो डोंगरा तेंगशेरी तुका वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो डोंगरा तेंगशेरी हाय देवा वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो डोंगरा तेंगशेरी हाय देवा वेतालो मंदिरांती तुझी वाट राखतालो डोंगरा तेंगशेरी हाय देवा मुखलें गायन एक गांवकू तुमच्या मुखार येदोळसू एक बाळ आयला एक धाकटुलो कलाकार नवो कलाकार ताची वळख करचे पयलें एक गिता विशयांत थोडें सांगून उपरांत ताची वळख करता जायते फावटी देव प्रकृतींत विलीन जाला गी वा प्रकृतीच देव जाल्या गी म्हणलो दुबाव उपजोवचे सन्निवेश रुता जातात मदर तेरेसा म्हणटा देव शांतताय सुमोगी तो आवाजांनी गालाट्यांनी दरवड्यांनी गोंदोळांनी जियेना प्रकृतींत फुलच्या फुलांची वाडच्या तणाची दलच्या रुखांची शांतता नक्तिरांची सुर्याची चंद्राची शांतता देवान आमचो आत्मो आपणेचे तर असली शांतता आमचे थंय आसूंक जाय प्रकृतीचो वैभव वर्णन करीत देवाचें अनावरण करची अपुर्बायेची कविता ही आतां गिता रुपार सादर जाता गायन करूंक तुमच्या मुखार आसा बाबा आयुष मेनेजेस मनेस्त आल्विन प्रकाश आनी सुनीता मेनेजेस पांगळा नेंगे कालच्या दिसा परिचयाच्या रंगा परिचया वेदीचेर ह्या बाळान गायन केल्लें आनी थंय आसलेल्या सगळ्यांक कितें भारीच आवडलें एक अपुर्बायेचे ताळो अपुर्बायेचो ताळो ताच्या लागीं आसा स्काउट्स गायड्स हातूं राज्य मटार गायनांत पयलें स्थान आपणायल्ली कीर्ती ताची कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हांणी चलोवच्या संगीत स्पर्धांत धाकटुल्या विभागांत दुसरें इनाम लाभिल्ली शाती ताची उडपी DSS अंतर गायनांत पयलें स्थान आपणायल्ली कीर्ती ताची मात्र न्ही इस्कॉलाच्या हंतार इगर्जेच्या हंतार संघ संस्थेच्या हंतार जायते गायन ताणें केलां जायतीं इनामां ताणें जोडल्यांत आनी कालच्या दिसा एक व्हड वेदी मानसोबानाची भक्ती सोबाना मुखांतर ताका लाभल्या पावनांतल्याक एरिक बाबाचें व्हडलें बेसांवय ताका लाभलां देखून फुडल्या दिसांनी व्हडलो कलाकार व्हडलो गावपी जावन तो खंडीत आमच्या मुखार परजळटलो हें खंडीत कितली विचित्र सचित्र तुजीं कामां म्हज्या देवा हें गायन तुमच्या मुखार
शेतान फुलां घरान पाळां रुखार पोळां मातयेंत पाळां शेतान फुलां घरान पाळां रुखार पोळां मातयेंत पाळां मोळबातारां दर्यांत लोरां चडार पानां दोंगरार रानां कितली विचित्रांनी सजीत तुजी कामां म्हज्या देवा कितली विचित्रांनी सजीत तुजी कामां म्हज्या देवा वाऱ्यार सुकणी तांची रुपणी उदकान मासळी फुलां पाकळी वाऱ्यार सुकणी तांची रुपणी उदकान मासळी फुलां पाकळी धरतीर प्राणी तरलात पाणी मनशाक वाणी रायाक राणी कितली विचित्रांनी सजीत तुजी कामां म्हज्या देवा कितली विचित्रांनी सजीत तुजी कामां म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या देवा आयुष निजाय की भोव अपुरबायन तुवें गायलाय देव सदांच तुका बेसांव दिवं व्हडलो गावपी जावन आमच्या कोंकणी संवसारांत तूं परजळ म्हणून आमची आशा आमची मागणी थोडे फावटी देवा लागीं विनंती करच्यो गी ह्या देवाक आदेश दिवचे गी म्हणले एक घुसपट आसता देवा लागीं आमची सावालां बोळ जातात आमी दिवच्यो जापी उण्यो जातात ताका आमी आयकुचें उणें जाता हाका एक दाखलो दिवचो जाल्यार थोड्या तेंपा आदीं थोड्या वर्सां आदीं हांवें बरयल्ली एक कविता देवा देवा तुवें तुज्या म्हज्या दुस्मानाक 770 फावटी बक्षी म्हणाय देवा देवा तुवें म्हज्या दुस्मानाक 770 फावटी बक्षी म्हणाय पूण सत्य सांग लुसिफेराक तुवें कितले फावटी बक्षी लाय असलीं सवालां आमी विचारता देव जाप दिना हें गीती असलेस विनवणेचें दाविदाचें कीर्तन तांतलो विचार असो आसा लोकां मदल्या मुर्खानो समजून घेया जाणें कान घडला ताका आयकना जायत जाणें दोळो रसला ताका दिसना जायत ही विनंती बाप प्रताप नायकाची उतरां आनी तूं समा पळोवंक गेल्यार मेजून 12 पंक्ती आसात त्यो धाकट्यो एकट्यो पूण हांतली गुंडाई इतली आसा तें आयकतना आमकां कळटा शिरशिरो येता एक गीत आयकतना आनी हें गीत गावंक तुमचे मुखार क्लिओन डी सिल्वा आनी सोनल मोंतेरो सोनला विशयांत सर्तीक सांगची गरज आसना तुमकां म्हज्या चड तुमकां कळीत आसा न्ही गे कोंकणींतली एक अपूर गवपीण जायतीं इनामां दोळूस ह्या ल्हान प्रायार तिणें जोडल्यांत सोद पांसाची राणी कोगुळ
दायजी वर्ल्ड ड्युएट सुपर स्टार ह्या संगीत गायन स्पर्धेचे तातूंत ती विजेत आपल्या भयणी समें. मात्र न्ही सुमेळ ब्लू एंजल्स कॉयर हांतुपुरा ती एक मुखेल गवपेंट जावन गायन करत्या. प्रस्तुत सोनी कंपनींत सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन ती वावर दिता. सांगाता क्लिओन डी सिल्वा होय सोद 5 टॉप 15 आमचो पावल्लो. आतां सोद 6 केदाळ जाता म्हणून राखचे हाका आयकूंक मेळटा म्हणून. अपूर्वाचो ताळो भोव मधूर ताळो कोंकणींतलो आनी तोय सुमेळांत तशेंच हेर गायन पंगडांनी तो गायन करता. डॉन बॉस्को सालांत 2 फावटी ताका पयलें इनाम लाभलां. 15 वर्सां सकयल 1 फावटी, आतां 20 वर्सां वयर 1 फावटी पयलें इनाम. एक अपूर्व साधन आनी ह्या दोगांच्या मेळ्ळींत आतां उबें जाता फुलता गीत ही विनंती.
देवनातलें मनशा जिवीत ची उपकरणांतल्या पेन्सिले बरी पळोवंक मात्र उपकाराचें जायना. तवळ तवळ देवा लागीं उलोवचें, ताच्या लागीं संवाद करचें, ताचें भजन करचें गरजेचें. तेन्ना मत पेन्सिले बरी चूप जाता. जिविताचीं पानां कशें जाय तशें आमकां बरोवंक जातात. आतां देव म्हणटना देवाळ वेगळें करूंक जायना. जावं ती इगर्ज, जावं तें देवळू, जावं ती मसीद वा सिनागोग या गुरुद्वार, बस्ती, कितेंय देवालें ध्यान करूंक भोव गरजेचें. पूण देवाचें भजन करची देव तेंपलांस मोडून घालन क्रूरता दाखयली तर आमच्या भजनाक मोल खंय आसा? जातीच्या, धर्माच्या, दुडवाच्या, आस्तीच्या मोगान जर इश्ट इश्टाचो जीव काडटा, शेजारी शेजाऱ्याचें घर जळयता, तर देवाक आमी दिवचें मोल कितें? बोवा पुरबायची उतरां, गुंडायचे चिंताप आनी कळवळे आटापची ही कविता गिता रुपार बाप प्रताप नायकाची उतरां आनी तितल्याच सुबीत रितीन तातूंत बुडोवन म्हणले बरी अपूर्व एक ताळो नेटयला बाब एरिकान. आनी हें गांवक फुडें येता बाब सुनील मोंतेरो. आतां सुनील मोंतेरोची वळख परत सांगची गरज आगी. सुनील मोंतेरो म्हळ्यार हांगा कलांगण न्ही, कलांगणाच्या माणसपणाच्या सकड वावरांत सुनील मोंतेरोचो एक उक्तो पाटिंबो आसा. एक बरो गवपी, ताच्या गिसड बऱ्या दोगां गवपिण्यांक दिल्लो एक शातिवंत मनीस. आनी कलांगणाच्या खंयच्याय पंगडांच्या संगीत पंगडांनी ताची जळकी आसा, जळक आसा. आनी भोव अपुर्बायन सुमाधूर रितीन तो गायन करता. आनी हे भोव अपुर्बायेचें खंतार आतां ताच्या सोबीत ताळ्यांनी तुमच्या मुखार. तुझे भजन करू कशे, तुझे कीर्तन गाऊ कशे. तुझे भजन करू कशे, तुझे कीर्तन गाऊ कशे. तुझे भजन करू कशे, तुझे कीर्तन गाऊ कशे. मशीद मोडली, इगर्ज फोडली, मंदिर मोडली,
मशीद मोडली इगर्ज फोडली मंदिर मोडले गोपुर तोडले देवाने घर बसयले हाची आमकां चिंता कंत नात तुझे भजन करू कशें तुझे कीर्तन गाऊ कशें तुझे भजन करू कशें तुझे कीर्तन गाऊ कशें तुझे भजन करू कशें तुझे कीर्तन गाऊ कशें तुझ्याच नावान धर्माच्या नेमान इष्ट इष्टाचो जीव काढताना शेजारी घर जळयताना तुझ्याच नावान धर्माच्या नेमान इष्टाचो जीव काढताना शेजारी घर जळयताना मनशापण लासून गोबर जाताना तुझे भजन करू कशें तुझे कीर्तन गाऊ कशें तुझे भजन करू कशें तुझे कीर्तन गाऊ कशें तुझे भजन करू कशें तुझे कीर्तन गाऊ कशें तुझे भजन करू कशें आज मनशा कुळाक लागल्ली वडपिडा खंयची आज मनशा कुळाक लागल्ली वडपिडा फाल्यांची कंत पवित्र पुस्तक सांगता कोण दुडू असो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारय तृप्त जायना जंय संपत्ती आसा थंय ती संपत्ती ग्रासी तेलांची संतती वाडता वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगाद न्हिदता पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना देखून जेजून म्हणा फाल्यांची लेखावर तिकंत करिनाकात कुडी कितें न्हेसचें पोटा कितें खावचें ह्या विशीं लेखावर तिकंत नाका पळय आरण्यांतली सुकणी पळय आरण्यांतलीं काटफुलां तुमी कितले उंची न्हेसल्यारी तांचे प्रास तुमी उंच न्हय असलेच उतरांनी विणलेलें एक अपुर्बाचें गीत मनशा कित्याक भियेताय फाल्यांची चिंता आज कित्याक करताय जेवणाची काळजी करून बसताय न्हेसणाची फिकीर करून चुकताय मनशा कित्याक भियेताय
मनशाक कित्याक भियेताय फाल्यांची चिंता आज करताय जेवणा काळजी करून बसताय नेस्ना फिकीर चिंतून सुकताय मनशाक कित्याक भियेताय फाल्यांची चिंता आज करताय जेवणा काळजी करून बसताय नेस्ना फिकीर चिंतून सुकताय मनशाक कित्याक भियेताय आसाती कुशा जरा शेतांतली धाकटी फुलां रुखाची पाचवी पानां तांकां अशें कोणें रचलां आसाती कुशा जरा शेतांतली धाकटी फुलां रुखाची पाचवी पानां तांकां अशें कोणें रचलां मनशाक कित्याक भियेताय फाल्यांची चिंता आज करताय जेवणा काळजी करून बसताय नेस्ना फिकीर चिंतून सुकताय मनशाक कित्याक भियेताय कशी आयली कोणें दिली रुखार फळां मातयेन पाळां झाडार फुलां रानांत सुरां कशी जाली कोणें केली कशी आयली कोणें दिली रुखार फळां मातयेन पाळां झाडार फुलां रानांत सुरां कशी जाली कोणें केली मनशाक कित्याक भियेताय फाल्यांची चिंता आज करताय जेवणा काळजी करून बसताय नेस्ना फिकीर चिंतून सुकताय मनशाक कित्याक भियेताय या रामाच्या आयतरा संबंध जाल्ली एक भोव अपुरबायची कविता आसा ती बरयल्या विल्सन काटेलान ल्हान भुरग्याच्या झाडच्या केळाक आदल्या वर्साचें सुकें राम कोयर जालें
भक्तीपण तकलेक सडलेले आवयन केल्ल्या पातकाक शिक्षा जावन भुरग्याक दिंबेर पडयलें. ह्या वर्साचें 95वें राम बापायच्या हाती पळयल्लें भुरगें म्हाका असो दिवड करून दी म्हणून सळ करी लागलें. रागेश्ट बापायन हें कितें खेळची वस्त म्हूण चिंतलाय, हातूंत जेजू आसा हळतार एक तापट घालें. जिवें राम हातीन घेवन कुरीस करतल्या आबा लागीं भुरग्यान नेनारपणी विचारलें, कुरीस करूंक हीर मोडतना हांतल्या जेजूक दुकानाय. विराराय बगल्ल्या आबान धेंकणो घालो, तुजी जीब बोल लांब जाल्या, तोंड दांपून बसतय. चौकेंत बसून कोयतल घेवन सारोण करूंक तरण्या मोडलाचे हीर काडटले माय लागीं वचून भुरगें म्हणालें, हांवें विचारल्यार जेजू आसा म्हणटात, तुमी कातरल्यार परवाना. मायन सुने लागीं दुरां दिली, कितें हांकार आतांच्या भुरग्यांचो कितें सवालां हे देवा. आवयन परतून शिक्षा जावन भुरग्याक दिंबेर पडयलें. शिक्षा काबार जातच तें देवासपणाचें घर उतरून भायर गेल्लें भुरगें आंगणांतल्या विस्तार मोडलांचे सावळेंत माडाक पटलून धरून वत्ताय करी लागलें, माडा मामा तुजी सुडे ती मुती, विसार पाटी. कल कविता नेंगी. आयच्या संवसारांत देवासपणा प्रास पितीसपणां सोडून येतात. बेजाराय म्हळ्यार चडशीं पितीसपणां देवाक लागूनच जातात. चित्रांक फातरांक यंत्रांक मेळचो मान आज मनशाक मेळना जाला. हें गीत मजबूत देवाळांनी व्हड व्हड इमाजेनी बंदी जाल्या देवा लागीं सवालां करता. तुका देवाळां कोणी उबारतीत, तुज्यो इमाज्यो कोणी कांतयतीत, पूण ती निराशी जाल्ल्यांच्या मनांनी आशा किरलांक चलवतात देवा. तुजीं गितां भजनां कोणी गायतीत, पूण ती आवाज ना तांचो आवाज जायनात तर कितें फायदो देवा. देखून म्हाका वसूंक सोडू, असल्या पकळ्या भक्तेची म्हाका ओड ना. बसून तुज्या पांयां चरणी वरांची वरां पाशार केली, आतां म्हाका तरी वसूंक दी. एक अपुर्बायेचें गीत गायतात बाय DL डिसोजा आनी बाय रायना सिक्वेरा. DL तुमी जाणात, कोविड आयिल्ल्या वेळार SK लंडन आनी एक संगीत स्पर्धो आसा केल्लो आनी भोव कश्टांचो स्पर्धो, आनी तातूंत SK लंडन ह्या स्पर्धांत विजेत जाल्ली ख्याती DLाक लाभता. आनी प्रस्तुत तें BCom करून उंचलें शिकप शिकोवन आसा. अपूर ताळो. रायनाबाई तुमी जाणान, आल्टो गायनांत व्हडलो हुकलेलो हात तिचो, मान सोबाणांत भक्ती सोबाणांत सुमेळांत तिके दाळय मुखार आसता. मात्र न्हय, भक्ती सोबाण ह्या शाळेची मुखेल मेस्त्रिणी ती. सगळें भक्ती सोबाण एरिक बाबा सावें सांबाळ व्हरता. तिका 2 ताळयो आनी बरो अपुर्बायचो ताळो आनी तिचो पूत हांगासर ह्या वेदीचेर जळकता. इल्ल्या वेळान तुमच्या मुखार तो येता. एक बरें गायन गावंक तुमच्या मुखार रायना आनी DL म्हाका वसूंक दी. तुझ्या पाया चरणी
Wotsungdi. आता तरी माका वो चुंबी
मनशा थंय मनशापण मेलें जाल्यार ताच्या वांट्याक देव मेल्ले बरे. देव एकलोच म्हणून आमी उतरांनी मात्र म्हणचें, पूण जियेताना आमकां आमचो देव वेगळोच जाय. आपणें सांगचें आयकोसो देव आसल्यार आमकां चड खुशी. आमी आमचो स्वार्थ ताचेर थापसो, आमची उणेपणां ताचेर विणचीं आनी ताचेर तावन देवपण आशेवचें. ह्या गितांत कवी देवाचें मनशापण परकिता आनी म्हणटा, म्हजो देव रडता. सीता अपहरणा वेळी तो रडला, द्रौपदी वस्त्र अपहरण करतनाय तो रडला, खुर्सार उमकळतनाय तो रडला. आमच्या सडावत गितांनी क्रिस्ती येता, जेजू येता, मोरी येता, सांत भक्त येतात, पूण आमच्या देवाक धर्माच्यो सीमा नात. देखून ह्या गितांत सीता येता, द्रौपदी येता, क्रिस्ती येता. एक अपुर्बायची चिंता पटापची एक कविता गिता रुपार आनी हें गायन करूंक बाब एरिक ओझेर तुमच्या मुखार येता. भोवशा हाका विणलेलो ताळो विणतना एरिक बाबी कांय रडला गी म्हणून देवा बरी. तितल्या अपुर्बायन तितल्या गुणायन एक ताळो विणला. आनी तुमी जाणात एरिक बाबाची जिवीत ह्याच पाडतळार ह्याच आटेवेट्यांनी तें फुललें आनी ताच्या जिविताकी ह्या कंथारांतलीं उतरां ताळ पडटात. देखून आतां ताच्या ताळ्यान तुमच्या मुखार म्हजो देव रडला. मोच्या देवाक केन्ना तरी तुमी देखला, म्हजो देव रडताना ताका तुमी चोयला. म्हजो देव रडताना ताका तुमी चोयला. मोच्या देवा केन्ना तरी तुमी देखला, म्हजो देव रडताना ताका तुमी चोयला. म्हजो देव रडताना ताका तुमी चोयला. सीता अपहरण वेळार तो रडला. द्रौपदीचे वस्त्र हरण जाताना रडला. सीता अपहरणा वेळार तो रडला. द्रौपदीचे वस्त्र हरण जाताना रडला. खुर्सारून काळताना आमचे पासत रडला. धर्माच्या नांवान मनशापण जळताना तो रडला. मोच्या देवा केन्ना तरी तुमी देखला, म्हजो देव रडताना
मोजो देव रडताना ताका तुम्ही चोयला मोजो देव रडताना ताका तुम्ही चोयला मोज्या देवाक केन्ना तरी तुम्ही देखला मोजो देव रडताना ताका तुम्ही चोयला मोजो देव रडताना ताका तुम्ही चोयला हांव जाल्या हांगा काळकी रात कर म्हाका उजवाडाची वात देवाची सेवा करूंक गांवडेंच्या भक्ताची आशा ह्या गितांत आसा पयलें म्हाका स्तुनी तळकर उपरांत हांव तुजे सेवेक लागतां म्हणजे कालतेपणू ह्या गितांतल्या उतरांनी लिपलां अशें म्हणटाना कवी अँड्रू डिकुनाची एक कविता फकत 3 वळी आसात 3 पंक्ती 3 वळी आसात आनी ते अशी आसा तकली बागोवन रावल्या पिकान भरलेली खालती कणशी तकली बागोवन रावल्या पिकान भरलेली खालती कणशी कुर्सावयल्या क्रिस्तावरी खालतो भक्तीक देवा मुखार दाळे व्हरतो बहुशा आपूण भक्तीक म्हणून गर्व पावतल्यांनी आपल्या जिवितांत व्हरून पळोवचे जाल्ल्यो पंक्ती ह्या कवितेंत आसात आनी ह्या गितांत आसात हें गायन गावंक तुमचे मुखार बाय सिमोन मोंतेरो आनी बा प्रकाश डिसोजा सिमोन मोंतेरो दैजी वर्ल्ड ड्युएट सिंगिंगांत ताका पयलें इनाम आपल्या भयणी समेत लाभलां प्रस्तुत सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत इंजिनियरींग शिकप ते शिकते आसा सुमेळ ब्लू एंजल्स असल्या फामाद पंगडांनी ते गायन करते आसा आनी बा प्रकाशाची वळख तुमकां दळूस जाल्या फुडलें गायन म्हज्या देवा आयच्या दिसा
मोच्या देवा आयच्या दिसा करूं तुझी कसली सेवा हंसाला स्वार्थाचे दिके कर्मकांनी स्वार्थी एकटे हंसाला स्वार्थाचे दिके कर्मकांनी स्वार्थी एकटे मुझे जीवे काढवे तिडवे कशे आता सारखे उभे मुझे जीवे काढवे तिडवे कशे आता सारखे उभे कशे आता सारखे उभे मोच्या देवा आयच्या दिसा करूं तुझी कसली सेवा मोच्या देवा आयच्या दिसा करूं तुझी कसली सेवा मिसा गोसानांतल्यांक इगर्जे कुशीनी येनांतल्यांक आमी नास्तीक म्हणून नेणारपणान आपोवचें आसता पूण सार नासली मागणी मुणमुणची जिवाळाय नासली मिसां भेटोवची तिरार नासता रे तिऱ्यांनी बोबाडचें हेंच आस्तीकपण म्हूण तुमी लेखलें तर ह्या वर्तें दवरपाक पण दुसरें ना खरें मागणें आसचें मनशापणाच्या जिवितांत एका उदाहरण हांवें लिखलेली एक कविता रेती पयलें बायलेक सवतालो घोड्या मोड्या बनशिऱ्या रेती पयलें बायलेक सवतालो घोड्या मोड्या बनशिऱ्या रेती उपरांत सवचें सवता रेती उपरांती सवचें सवता आखरेक एक्स्ट्रा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बदलापणांतली जिवीत आमी कितली मागणी केली कितली गायनां केली व्यर्थ ह्या गितांत तुमी चिंचो एक नास्तीक जायत्या वर्सां उपरांत देवाळाक येता आनी देवा लागीं पयलेंत माफी मागता आनी म्हणटा तुका हांव व्हरूंक आयलां तूं हांगा रावचें नाका तूं भायर ये तुका व्हरूंक आयलां तूं कितलो ह्या देवाळांत रावताय तितलो काळ हो संवसार मनशापण ओगडायता फकत तुज्या भजनांनी बुडता तुका व्हरूंक आयलां हें अपुर्बायेचें गीत गावंक आतां एक नवोसो तरणाटो तुमच्या मुखार बसला वडल हांवें सांगलें भायर आयना सिक्वेरा थंयसर आसा तिचो पूत केतन कॅस्टेलिनो येदोळ हांगासर कीबोर्ड खेळटालो बरो वजंत्री बरो संगीतकार आनी एक बरो गावपी म्हणून तुमकां आतां कळटलें कित्याक म्हळ्यार कालच्या दिसा तें गायन ताणें केल्लें एरीक बाबान सांगलें बरीच असो ताळ दवरूंक कश्टांचो हें भोव कश्टांचें गीत सगळे गावपी एका तयार आसना तें गावंक पूण धैर्यान हो गावपी केतन फुडें सरला आनी तुमचे मुखार आतां अपुर्बायन तें गायता
तुझ्या मंदिराक आयला जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला तूं रागार जावचे आदी कारणां सांगता तूं रागार जावचे आदी कारणां सांगता आज तुका आपूण व्हरूंक हांव हांगा पावला आज तुका आपूण व्हरूंक हांव हांगा पावला जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला तुझ्या शेतांत मळ्यान काम करचे वावराडी कामां सांडून भजनां गायतात मंदिरांती तुझ्या शेतांत मळ्यान काम करचे वावराडी कामां सांडून भजनां गायतात मंदिरांती देखून हांगाचो तुका व्हरूंक आयला देखून हांगाचो तुका व्हरूंक आयला जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला गांवार भक्तीपणाचे फीत स्पॉन्सर्डला तुवें शिकयल्ले मनशापण वाऱ्यार उबला गांवार भक्तीपणाचे फीत स्पॉन्सर्डला तुवें शिकयल्ले मनशापण वाऱ्यार उबला देखून हांगाचो तुका व्हरूंक आयला देखून हांगाचो तुका व्हरूंक आयला जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला जायत्या वर्सांनी तुझ्या मंदिराक आयला तूं रागाचे आदी कारणां सांगता तूं रागार जावचे आदी कारणां सांगता आज तुका आपूण व्हरूंक हांव हांगा पावला
एक सीस आपल्या गुरू लागीं विचारता संवसारांत अती मोलादीक खंयचें. गुरू म्हणटा मेल्ल्या माजराची तकली. सीस विचारता हें कशें. गुरू म्हणटा ताका कोणूच मोल बांदिना. देवान रचलेल्या रचना पैकी मनीस वर्तो म्हणटात पूण साबार फावटी तें मळब तो दर्यो ही धरती प्रकृती सोयतना मनीस एकदम चिल्लरसो दिसता. देखून ह्या गितांत कवी म्हणटा तुवें म्हाका जायतें दिलां तरी जायतें दिवनाय. प्रकृती मुखार मनीस कांयच न्हय म्हणलें एक चिंतापंतो आसा. देवाक आनी प्रकृतीक वेगळें करूंक जायना. पूण मनीस आज इतलो क्रूरी जाला की हर घडी म्हणले बरी प्रकृतीचेर हल्लो करता आनी ह्या वेळा खंडिती देवाक दुखता. हें गायन गावंक तुमचे मुखार आतां प्रितुमा मोंतेरो.
ते दिला मोती चिन्ह काळजान भोगला हातान कलांची मेतुत्रा विविधतेनी भासुस्कृती तुवें म्हाका जाय ते दिला मोती चिन्ह काळजान भोगला हातान कलांची मेतुत्रा विविधतेनी भासुस्कृती तरी मुगेली ही जिणी आसून अशी उतळ कशी 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 मुनशा उतर कोडू घरो काळीज पात्रां मुरो सोरांक मेळटा फुलां तुरो बऱ्या भोंवतीन दोरो उदक मेळना मेळटा सोरो सेवूंक विकाळ वारो आमचे मातयेंत आमींच गुलामू सुकला आमचो तारो येदोळ गायलेलीं सडाव सगळीं गितां बाप प्रताप नायकान लिखलेलीं आतां मुखलीं दोन गितां हें आनी मुखलें फामाद कवी मेल्विन रोड्रिगसान लिखलेली अपुर्बायेची उतरां आनी एक अपुर्बायेचें संगीत थोडे फावटी देव आमकां गुंड उदकाक व्हरता पूण बुडोवंक न्ही नितळ करूंक तसलें चिंतापू हातूंत ह्या कवितेंत आसा इल्ले निराशपणान भरलेल्या भक्ताचे कळवळे हातूंत आसात देखून मुखलें गीत आमी चीत दिवन आयकोया गांवक फुडें येता परत अपूर्व ताळो क्लिओन डिसिल्वा O संसार म्हाका पुरो देवा म्हज्या यो रे आरो हो संसार म्हाका पुरो Yore
मेळटा फुलां तुरो बऱ्या भोवती चोरांक मेळटा फुलां तुरो बऱ्या भोवती दोरो सावें गेल्ल्यान सारे मेळटा मरचे आदी चुरो सावें केल्ल्यान सारे मेळटा मरचे आदी चुरो देवा म्हज्या मोरे आरो हो संसार म्हाका पुरो देवा म्हज्या मोरे आरो हो संसार म्हाका पुरो हो संसार म्हाका पुरो हो संसार म्हाका पुरो आज हांगासर ह्या वेदीर मांडार गायन करच्या आनी संगीत दिवच्या म्हज्या सांगात्यांची वळख करून दिता. ताच्या सांगाता हें कार्य चलयतलो सूत्रधार म्हजो आमीग म्हजो मित्र एक बरो साहिती बरो कवी बाब लॉयड रेगो हाका पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. या घुमटाचेर आसा किंग्सली नजरेत. आमी काल पयल्या फावटी मांडार घुमट भक्ती सोबणाचे मांडार घुमट घाल्लें आनी बाब किंग्सली नजरेत खेळ्ळो. आजय तोच खेळटा. थंयसर बेज गिटार घेवन एक बरो संगीतकार तो कीबोर्ड खेळटा गिटार खेळटा बेज खेळटा सांगाता जबाबदारी घेता नोच भुरगो. हें ताचें दुसरें कार्य आमच्या सांगाता. तरी आयचो सावंड नियंत्रण करूंक ताणें मस्त विनत केल्या. देखून रसल रॉड्रिगस तुका हांव देव बरें कर म्हणटा. संगीतांत तुका बरो फुडार मागता. ताच्या बगलेन आसा म्हजो शेजारी पदां रचतानाय तो म्हाका सांगात दिता गिटार खेळटा बाब डिलन कल्डेरा. थंयसर व्हडल्या जिवाचो फिल्मांत पाद्री केला ताका आमी मस्त ताका पाद्र्या म्हणटात. बाब एल्ड्रॉन रॉड्रिगस आमचो खजानदार कीबोर्ड खेळटा. हांगासर पिर्ल्यो घेवन म्हज्या संगीताक व्हड सोबाय दिता. बाब रुबन मचादो पिर्लुको खेळटा. म्हज्या संगीताचो आत्मो म्हणटा हांव केदार ताका. म्हजें सगळें संगीत भक्ती सभाण मांड सभाण आनी सगळीं सभाण ताणें बरोवन घेतलां. कोणायकी उडास ना जाल्यार तो उडास करता तो खेळटा. बाब सुनील कुमार वायलीन खेळटा. सॅक्सोफोनाचेर एक बरो सॅक्सोफोन खेळगाडी तो शास्त्रीय खेळटा आनी पाश्चात्य खेळटा. आमच्या हर एका कार्यांत बाब उमेश इड्ड्या सॅक्सोफोन आनी ट्रम्पेट खेळटा. आज सॅक्सोफोन खेळटा. कलाकार पुरस्कार जोडलो एक सादो कलाकार सादी वाजंत्रां घेवन म्हज्या संगीता सोबाय दिता. बाब नॉर्बर्ट गोंजाल्वीस ताका मोगान आमी नोब्बी म्हणटा. ह्या दिसांनी भुरगीं पुरो ताका नोब्ब्याम नोब्ब्याम म्हणटात. आनी तबला म्हज्या संगीताक भारी गरजेचें एक वाजंत्र. पयशिल्ल्या कुंबळे तावन हर एक अभ्यासाक वेळार शिस्तेन म्हाका सांगात दिवचो दामोदर कुंबळे. आनी हांगासर बाब केतन कीबोर्ड खेळटा आनी लेजिस्ट भुरगो पूण गायन करता पळया ताणें म्हणलें पद म्हज्या जावयान रेकॉर्डिंगाक म्हणलें. ताच्या उपरांत कोणेंय प्रयत्न करूं ना. प्रयत्न केल्यार कांय चुकता हांव घेवन बे. पूण ताणें धैर्यान
तें पद घेतलां बाब केतन कॅसलिनो. या म्हज्या गवपिण्यांची वळख करता. वडोलूच आणे भक्ती सभणाची मुखेल म्हूण सांगलां. सारकें सांगलां ताणें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मस्त फावटी इल्लीशी पुरासन जाता, देर पावना. त्या वेळार बाय रायना तिचें काम सोडून येवन म्हाका कुमक करता. बाय रायना आदीं सिक्वेरा, आतां कॅसलिनो, लंडन गार्न. डीएल डिसुजा एक बरी गवपेण ह्या पंगडांत तिचो आवाज मेळोवन आमकां धैर्य दिता. बाय डीएल हेची वळख आसा न्ही तुमकां? या म्हजी पतीण, म्हजी जिनियर सांगातीण, हर एका म्हज्या संगीत कार्यांत आनी ह्या दिसांनी म्हाका मेटां काडून कितेंच जाय. सकाळीं जावन राती म्हणसर म्हाका सांबाळटा. राती 3 न्हिदता, हांव न्हिदता. बाय जॉयस ओझेरियो. व्हडलें जण हें. हाका आमी आमच्या फिल्माक हिरोईन म्हणून विंचरलो पयलें. एक बडी जायत म्हणाली. मागीर तिच्या कामाची अडचण पळोवन तिका देर सुकलें. तिणें आमकां सांडलो. तरी आमी तिका सांडूना आमच्या संगीतांत. आनी संगीतांत ती एक बरो रोल खेळटा. ती खाली गायन करच्यान न्हय, संगीतांत फुडारपण वयता. रासुला बरी. देव बरें करूं तुका. बाय सोनल मोंतेरो, तिची भयण. बाय सिमोन, तिच्या ताळ्याक ताळो मेळयता, आमच्या संगीताक सबाय दिता. देव बरें करूं. बाय सिमोन. प्रितुमा मोंतेरो, पूण ह्या मोंतेरो कांय संबंद ना. दायज जावंक पुरो, पूण प्रितुमा मोंतेरो एक सोबीत ताळो. देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. क्लिओन भरादीक एक ताळो, भरमासो ताळो. आनी ह्या दिसांनी क्लासिकल शिकता, देखून तेरान ताका कंतारां पदां दिवंक देर मेळटा. क्लिओन तुका बरें मागता. देव बरें करूं म्हणटा. वमानेस्त कलांगणाक माणसभा लक्षिलो, कित्याक म्हळ्यार फुडारपण वयशिता आनी जायत्यो गजाली आमकां सांबाळटा. पूण ताच्यांनी वर्त्यान ह्या दोगांचो बापूय तो सोनल आनी सिमोन असो. देखून सुनिलाक आमी प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. वा प्रकाश आनी एकलो सादो मनीस. सादो म्हळ्यार सादेपण ताणें पांगरून घेतला. बरो गावपी, इतलो सोबीत ताळो. मस्त बडी दाक्षिण्यान पयस रावता, पूण हांवें ताका वंड घालचें आनी म्हाका तो सांगात दिता. बरो सोबीत ताळो. वा प्रकाश आमचो प्रमुख गावपी म्हूण हांव लेखतां. वा प्रकाश म्हजी वळख हांव. होय गे तर व्हडना. तर भुरग्यांक वळख हांव जाली न्ही. जावं देव बरें करूं. मुखारशी आनी 2च कंतारां आहात. ओ आयुश तुका सोडलो रे हांगे बरें बरें. नवोच एक भुरगो आमच्या पंगडाक सेरवाला. काल पयल्या फावटी, आज दुसऱ्या फावटी आनी परवां पांगळां तिसऱ्या फावटी तो गायतलो. आनी मुखल्या कार्यांनी ताका हांव आपयतां. तो ताका फुरसत आसल्यार येतलो. तो म्हळ्यार पांगळां मरे तुजें घर खंय? पांगळाचो भुरगो तो. ताच्या आवय बापायक मस्त आसक्त आसा, त्या देखून ती ताका सांबाळटात. आयुश्याक 1-2 ताळयो दिया. देव बरें करूं. मुखारच्या 2 कंतारां उरलीं. आनी आयची वेदी सजयल्या बाब आल्बन डिसिल्वा होनोराणे सुबीत करून सजयल्या. न्ही आल्बन काय रे बाबा? काय आसा आल्बन? ताका एक जोरान ताळयो दिया. आनी ताका सांगात दिला आमच्या सुनील सिद्धीन. तोय आसलो ताका शुटिंगा. ते सोंड रावल्लो आज आल्बनाक कुमक करूंक. आल्बन आनी सुनीलान सांगता मेळून ही वेदी सोबयल्या.
सोरंगो हांव सोरगो गाळीपटा तुमी जाणात सोरंगो हांव उपता मळबार मेल्विन रॉड्रिगसान लिखलेली उतरां बाबेरिकान ताळो बसयला. देव आमचे मागणे सदांच आयकता खंय पूण ताचो प्रतिफळ आमकां कित्याक वेळार मेळना कित्याक म्हळ्यार तो आमचें आयकता ताचें आमी आयकना. खऱ्यान पळयल्यार मनशाचें जिवीत एका सोरंग्या बरें उबोवंसो तो देवान ताच्या हातांत सगळो आमचो हारबार सगळो ताचो सुदळबार सोरंगो हांव उपता मळबार. गायता बाप एरिक ओझेर. गेल्ल्या गांवांत जोडताना ती दाखोवन वेता म्हजो दरबार हो सगळो तुजोच दळबार सोरंगो हांव उपता मळबार. सोरंगो हांव उपता मळबार हो सगळो तुजोच दळबार सोरंगो हांव उपता मळबार हो सगळो तुजोच दळबार. दिसाक उपता उपता राती घेतलाय तुवें म्हजो हारबार दिसाक उपता उपता राती घेतलाय तुवें म्हजो हारबार हो सगळो तुजोच दळबार सोरंगो मळबार सगळो तुजोच दळबार सोरंगो हांव उपता मळबार सोरंगो हांव उपता मळबार हो सगळो तुजोच दळबार सोरंगो सगळो तुजोच दळबार. दागो तुझे हाती तुटलो जाल्यार सोंपलो कारबार ओतम्या दागो तुझे हाती तुटलो जाल्यार सोंपलो कारबार हो सगळो तुजोच दळबार सोरंगो हांव उपता मळबार सगळो तुजोच दळबार सोरंगो हांव उपता
सो स्थळ पार स्वर्गो हांव उगता मोडपार हो सगळो तुजो स्थळ पार हो सगळो तुजो स्थळ पार सगळो तुजो स्थळ पार सरंगो आमी कितले म्हळ्यार सरंगो आमचे सूत आसचें ताच्या हातांत एक चिंतापू आमच्या मोतीक आसल्यार खंडीत बरें जिवीत जियोंक आमकां प्रेरण लाभता आनी अकरेचें गीत अकरेच्या पावंड्याक आमी पावल्या आज आमी देशा विशयांत चिंतून उलयचें पडटा बरें उलयल्यार तें अपार्थ जावन देशद्रोही म्हणलो बिल्लो लागची साध्यता आसा देशा विशीं काळजी उसारचें थोडे फावटी अपराध जाता असले परिगतींत म्हज्या देशाक बरो कर देवा म्हणून देवा लागीं मागचे शिवाय दुसरे उपाव ना आमच्या लागीं जंय भक्तीक सुक्ती ना जंय प्रितीक मेर ना जंय नितीक अडकळ ना जंय शांतीक बंधन ना जंय सताक भिरांत ना त्या सपनाच्या गांवांत म्हज्या देशाक पावय म्हज्या लोकांक पाटय सगळे गावपी सांगाता मेळटात बा प्रताप नायकाची अपूर्व उतरां बा वेरेक ओझराचें अमोलीक संगीत सजावट आनी सुबीत गायन आयच्या भक्ती सोपानाचें निमाणें गायन तुमचे मुखार
आपुलकाय नांगर जय अहिंसा हातेर जय माया मोग बंदेर जय भक्साणे शिवर जय दयाळाय नांगर जय आपुलकाय नांगर या स्वप्नाच्या गावात म्हज्या देशात पावय म्हज्या लोकात पाटय या स्वप्नाच्या गावात म्हज्या देशात पावय म्हज्या लोकात पाटय त्या स्वप्नाच्या गावात म्हज्या देशात पावय म्हज्या लोकात पाटय त्या स्वप्नाच्या गावात म्हज्या देशात पावय म्हज्या लोकात पाटय भक्तान देवाक करची पुजा भक्तान देवाक दिवची इजा भक्ताक लागलेली देवाची नशा भक्तान देवा गोपान बगची मजा उतरां संगीत गायनाचे स्वादीक पयण भक्ती सोबान हांगासर समता तुमचे थंय इल्लीशीत जिवाळ्ळी जाल्यार ह्या प्रयोग केल्लो आमी सार्थक म्हूण जालें समेस्तांक देव बरें करूं देव बरी रात दिवं त्या स्वप्नाच्या